खाणेपारचो प्रस्तावित बंधारो बिल्डर लॉबींचे फायदे खातीर म्हूण खाणेपारच्या लोकांनी थेट राज्यपालाक निवेदन दिलां. वेल्यान ह्या प्रकल्पा खातीर सरकारान पर्यावरणीय मान्यताय घेवंक नाशिल्ल्याचो मुद्दोय थळाव्यांनी राज्यपाला मुखार उपस्थित केलो. हो प्रस्तावित बंधारो आनी त्या वाठारांत लायिल्ले 144 कलम रद्द करचे म्हूण थळाव्यांची राज्यपाला कडेन मागणी. खांडेपार बंधाऱ्या आड मंगळारा थळाव्यांनी थेट राज्यपालाक निवेदन दिले. हो बंधारो प्रकल्प रद्द करचो म्हूण थळाव्यांची राज्यपाला कडेन मागणी. बिल्डर लॉबीचे फायदे खातीर पर्यावरणीय अभ्यास करिनासतना हो प्रकल्प सरकार थंय हाडटा म्हूण थळाव्यांचो आरोप. हो प्रोजेक्ट कसो इल्लिगली त्यांनी थंय हाडला आनी ते इल्लिगली कशें थंय कंस्ट्रक्शन चालू आसा हेजेर आमी डिटेल तांकां सांगले आसा. 2017 तो खांडेपारकर म्हणून एक ताका ह्या प्रोजेक्टान वेस्टेड इंट्रस्ट आसा त्यांनी कशें 3 पंचायतीन रिजोल्यूशन पास करून घेतले आनी त्या रिजोल्यूशनान त्यांनी म्हटलें आसा की जे एक्जिस्टींग उदक आसा ते रिफिल्टर करून ते लोकांक परत दिवपाचें. हें जें रिजोल्यूशन त्यांनी एक 5 दीस भितर कशें त्यांनी पास करून घेतलें आनी ते पास करून त्यांनी ते मिसइंटरप्रीट करून ते आतां हो प्रोजेक्ट बंधारा बांदपाचो त्यांनी प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा. एक्चुली त्या रिजोल्यूशनान तशें कांयच नासलें तरी आसतना त्यांनी लोकांक गरज आसा बंधाराची अशें मिसइंटरप्रीट केल्लें आसा. हें आमी गव्हर्नराक सांगलेलें आसा. तशेंच ह्या प्रोजेक्टाची कसलीच डिटेल स्टडी जाल्ली ना, जावं ते फ्लडाची डिटेल स्टडी केल्ली तरी ना. तशेंच बाकीचे जे कशें ट्रायबल लोकांक थंय एफेक्ट जातलो तेजेर स्टडी ना. जसो EIA जो रिपोर्ट आसा तोय मिसइंटरप्रेट केल्लो आसा आनी तेजें वायलेशन जाल्लें आसा. CRZचे वायलेशन जाल्लें आसा. हें सगळें आमी डिटेल तांकां सांगल्या. आमची 2 मागणी आसा. एक म्हणल्यार ते इमिडिएट तो प्रोजेक्ट स्टॉप करचो तांचो, स्क्रॅप करचो. दुसरें म्हणल्यार जे सेक्शन 144 लायिल्लें आसा ते इमिडिएट तांच्यान काडपाक जाय. आतां ते पार्शियली आमकां नाका. तेणी आतां तेणी पार्शियली ते एमेंडमेंट हाडला, अडेंडम हाडून त्यांनी म्हटलं की रिलिजियस एक्टिविटी करपाक दितल्यो नाल्यार बाकीचे आमी जे एक्टिविटी आमी करपाक अलाव करतले ते अशें तसलें आमकां नाका. आमकां फूल कंप्लिटली सेक्शन 144 थंय काडलेलें जाय. खांडेपारचे ST लोकांचे उदरगती खातीर ट्रायबल वेलफेअर कावन्सिलाची स्थापणूक करची. ते भायर राज्यपालाचे देखरेखी खाला स्थापन केल्ली ट्रायबल एडवायझरी समिती निश्क्रीय थारल्या. ती एक्टीव करची म्हूण थळाव्यांची राज्यपाला कडेन मागणी. प्रोजेक्ट जे ट्रायबल एरियान ते हाडपाचे प्रयत्न करता आनी ते आमी तांकां सांगलां कित्याक हे प्रॉब्लेम कित्याक जाता कित्याक ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्ली ना. जेन्ना आमी गव्हर्नराक सांगलें ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्लो ना तेन्ना ताकाय तोय सरप्रायज जालो की तुमी 2003 नोटिफाय जाल्ले तरी पूण आजून ट्रायबल एरिया नोटिफाय जावंक ना. तशेंच ट्रायबल एडवायझरी कावन्सील हो ऑलरेडी फॉर्म केल्लो आसा. हेजी गव्हर्नराक सुद्दां म्हायती ना. इट इज कमींग अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गव्हर्नर. गव्हर्नरा थ्रू ते गव्हर्मेंटाक त्यांनी ट्रायबल एडवायझरी कावन्सिलांचे डिसिजन जाता ती गव्हर्मेंटाक त्यांनी ती कोऑर्डिनेट करपाचें आसता. तेजे कडल्यान जे सगळें काम जें आसा ट्रायबल एडवायझरी कावन्सील आनी जे फंड एलोकेशन ते सगळें तेजे कडल्यान करून घेवपाचें. हें सगळें आमी तेजे कडेन डिटेल डिस्कशन केलें आनी गव्हर्नर आमकां एश्युरन्स दिल्ली आसा की आपूण CMA कडेन उलयतलो आनी तशेंच आपूण स्ट्रॉंग रिकमेंडेशन गव्हर्मेंटाक धाडटलो. जेन्ना 144 सेक्शन लायिल्लो आसा मिसयूज करून आनी तो तेजो फॅमिली मेंबर खांडेपारकर फॅमिली मेंबर आसा म्हणून ताका फायदो तेजी फॅमिलीक फायदो आसा म्हणून हो प्रोजेक्ट इम्पोज करूंक सोदता गांवच्या लोकांचेर. आनी ताका लागून हो जो डेप्युटी कलेक्टर जो आसा पळय तो मिसयूज करून जो हांगासर 144 सेक्शन लायिल्लो आसा एका कारणां खातीर आमी गव्हर्नरा कडेन हो पुटअप करपा लागून गेले. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार.